हे गोमंतकला अत्यंत शुभेच्छा. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार. देश आता दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो ताचो धांवतो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान घेतात. चला सगळ्यात पयलीं वचुया गौरेश परब आमोणकारा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय सध्या UK गेलेले आसा. थंय तांच्यांनी एका तियात्राक तांच्यांनी भेट दिली. सध्या गोंयांत खेळ तियात्र आसा ताचेर सरकार टॅक्स लावपाक सोदता आनी हाचेरूच सरकारान दाखोवन दिला की गोंयचें जें अस्तित्व आसा तें सरकार पेड्ड्यार करपाक सोदता असो आरोप विजय सरदेसायान UK गेलो तो एका कार्यावळीक गेल्लो तेन्ना तेणें अशें उलोवप केलें. त्याच बरोबर जे गोंयचे क्रिस्तांव भाव आसा जे भायल्या देशांत सुद्दां रावन कशा पद्दतीन आपले गोंयकारपण जपता हाचे वयल्यान तुमी तांचे कडल्यान देख घेवची अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. फकत गोंयांत रावनूच गोंयकारपण राखूं येना तर भायल्या देशांत वचून सुद्दां कशा तरेन गोंयकारपण हांच्यांनी राखलां हाचेर विजय सरदेसाय हांणी उलोवप केल्लेलो आसा. ती एक न्यूज आसा. आनी त्याच बरोबर काणकोण एक भिरांकूळ अपघात जालो. मडगांव काटवार हांगासर कदंबा बस आनी एका कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान एकल्याक आगताक मरण येयलें आनी 6 जाण गंभीर जखमी जाला अशी एक दुखद घटना आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो खूब म्हत्वाच्यो. आयज सकाळीच फुडें मडगांव कारवार महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 6 जाण गंभीर आसात. दुसरी अपडेट आहा ती UKंतल्यान आतां विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली UKक गेला आनी थंय ताणें UKंतले जे गोंयकार आसात तांकां एक आव्हान केलां. तुमचो पयसो म्हाका नाका पूण तुमचो तेंको दियात. गोंयकारपण राखपा खातीर तुमचो तेंको खूब गरजेचो आसा अशें आवाहन विजयान केल्लें आसा. फुडें आमी वचुया समिता कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सध्या IPL चालू आसा आनी ते खातीर मॅचीचेर बॅटींग लावपाचे बेकायदेशीर प्रकार चालू आसात. हे संदर्भात सांगोळडा पुलिशेन एका गुजरातांतल्या टोळयेक अटक केल्ली आसा. तर ह्या फाटभुंयेर पुलीस जे आसा कडक बंदोबस्त करतले आनी अशे करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी जी आसा ती SP नॉर्थ अक्षल कौशल हांणी दिल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक. सालिगांव पुलिशेन काल धाड घालून जे IPLचे रॅकेट जे आहा ते उक्ताडार हाडिल्ले आसा आनी हाचे फुडें कारवाय चालूच दवरतले अशें अक्षत कौशलान सांगलां. फुडें वचूया आमी ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. उत्पादनाचो खर्च वाडल्यान शेतां करप परवडना. हाका लागून सरकारान भात शेती खातीर आधारभूत किंमत म्हटल्यार मिनिमम सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवचो अशें कुडतरच्या शेतकारांनी मागणी केला. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. मिनिमम सपोर्ट पार्ट वाडोवन दिवपाची मागणी फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन जायत आसा आनी आतां कुडचडच्या शेतकारांनी मागणी केल्या की जी आधारभूत किंमत आसा ती वाडोवन दिवची म्हणून. फुडें आमी वचुया दिप्ती कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. लोकसभा वेंचणुकेचे सध्या उमेदवार जाहीर जाल्ले आसात आनी उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयांत दोनूय कडेन प्रचाराक नेट धरला. तर काल श्रीपाद भाऊ जे आसात ते मोर्जे गेल्लेत आनी सांगिल्लें आसा की ते खासदार म्हणून वेंचून येतकीर सगळ्यात पयलीं मोर्जेचे प्रकल्प जे आसात तांकां प्राधान्य दितले. जावं ते मागीर जे अडकल्ले आसूं किंवा जे मुखार तांकां नवीन प्रकल्प उबारपाचे आसत तांकां ते प्राधान्य दितले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तर दुसरे कडेन आयज मडगांव मार्केटान दक्षिण गोंयची जी भाजपा उमेदवार आसा पल्लवी देपो हिणें प्रचाराक नेट धरलो आनी तांणी सांगिल्लें आसा की आपूण सकारात्मक दृश्टिकोनानूच ह्या प्रचाराचेर आपलो फोकस आसतलो. तर आनीक आयज म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज
उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयांत नवोदय विद्यालयाच्या 6च्या परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला आणि हो दावो जो आसा तो गोंयच्या पालकांनी केल्लो आसा. सो हाची जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. लोकसभेची जे इलेक्शन आहा ती लागीं पाविल्लें आसा आनी दोनूय कडेन उत्तरेत तशेंच दक्षिणेन प्रचाराचो जो नेट आसा तो चालू आसा. उत्तरेन जो भाजपाचो आहा तो श्रीपाद नायक आनी दक्षिणे भितर पल्लवी देंपोन आयज मडगांवा भितर एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलें. ती म्हणटा की आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण करिनासतना निवळ प्रचाराचेर आपूण भर दितली अशे तरेचें स्टेटमेंट तिणें केल्लें आसा. फुडें आमी वचुया. आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. जशें की सुशांत फाटींच आमकां खबर आसतली की स्मार्ट सिटीचे म्हणजे स्मार्ट सिटीचो जो सगळे कडेन धुल्लो आमकां जो दिश्टी पडटा ताची पळोवणी करपा खातीर हायकोर्टांतल्यान जे जजीस आयिल्ले तांच्यांनी हांगासर येवन ताची पळोवणी केल्ली आनी ताचे उपरांत तांच्यांनी सांगलेलें की हो जो डस्ट आसा ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर कितें करचें पडटलें तें आमी फुडें ताची पळोवणी म्हणजे फुडें थोडे दीस आमी तेचे पळोवनूच मागीरूच जें कितें आसा त्याचो निर्णय घेतले. त्याच प्रमाणे आयज आमी सांतनीस वाठार किंवा आख्खे पणजे जर पळयत जाल्यार आजुनूय जो धुल्ल्याचें जे प्रमाण आसा तें आजुनूय तशेंच आसा आनी सगळीं झाडां जर आमी पळयत मेन म्हटल्यार आमचे पर्यावरणाचेर सारको म्हणजे सारकी लोकांच्या हेल्था वांगडा झाडां आसा तांचेर सुद्दां सगळ्या कडेन धुल्लो आमकां दिश्टी पडटा आनी लोकांनी ज्या तरेन आमचे कडेन उलयतना आमकां सांगलें की आतां तरी कमी आसा पूण हाचे पयलीं म्हणजे जेन्ना स्मार्ट सिटीची कामां सुरू जालेली तेन्ना जर सांगपाक गेल्यार आमकां ब्रीथ सुद्दां करपाक जायनाशिल्लें जाल्यार ही जी सविस्तर बातमी जी आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. स्मार्ट सिटीचें काम चालू जालें तेन्ना सावन धुल्लाचें प्रदूशण राजधानी पणजेन वाडतच चल्लां. हाची दखल जी उच्च न्यायालयान घेतली आनी उच्च न्यायालयाचे जे जुईज आसले तांच्यांनी येवन पणजे शारांत पळोवणी केली आनी जे धुल्लाचें जे प्रदूशण कशे पद्दतीन जाता तें पळयलें आनी उच्च न्यायालयाचे जी पळोवणी उपरांतय अशें दिसतालें की खंय तरी आतां धुल्लाचें प्रदूशण कमी जातलें म्हणून. पूण अजूनय धुल्लाचें प्रदूशण कमी जाल्लें ना. बिल्डिंग्यो म्हणा लोकांची घरां दुकानां वा इवन झाडांचेर सुद्दां धुल्लाचे थर माकलेले आसात. आतां धुल्लाचें प्रदूशण उणें करपा खातीर सरकार कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें. फुडें आमी वचुया ऐश्वर्या खोर्जुवेकर कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा पेडण्या नगराध्यक्ष आनी तशेंच उपनगराध्यक्ष पदाचेर हे वेंचणूक जाल्ली आसा. फाटल्या कांय दिसांनी आदलो जो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष आसा तांच्यांनी रिजायन दिल्लो. सो आतां तेजे न्यू पदाचेर नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाची निवड जाल्ली आसा. आनी दुसरो जी बातमी आहा जी म्हणजे मानकुराद आंब्याची गोंयचो जो फामाद मानकुराद आंबो तो आतां मार्केटान आयिल्लो आसा आनी तेजो जो खाशेलो रिपोर्ट आहा तो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवया. मानकुराद आंब्यांचो राजा बाजारांत आयिल्लो आसा आनी ताचे जे दर आसात ते सद्याक हाती भायर आसात. इतल्यान हे दर देंवपाचे नात पूण केन्ना मेरेन देंवता ते पळोवचें पडटलें. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. गोमंतकला सर्वप्रथम शुभेच्छा या वर्धापन दिनानिमित्त. आणि हे वृत्तपत्र एकदम जुनं आणि सर्व मराठी आणि गोमंतकीय जे जनता आहे वाचक आहेत त्यांच्यासाठी दररोज काही ना काही नवीन घेऊन येत असतं, नवीन खाद्य घेऊन येत असतं. आणि त्या माध्यमातून फक्त गोव्यातच नव्हे तर जगभरात काय गोष्टी घडत आहेत याचं सगळी माहिती इत्थंभूत माहिती आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचत असते. आणि हे दररोज आपण सकाळी हे वृत्तपत्र वाचूनच अनेकांची इथं सुरुवात होत असते.
आणि अशा या गोमंतकने 62 वर्षाची यशस्वी वाटचाल पूर्ण केलेली आहे. याबद्दल मी गोवा शिपयार्ड आणि आमच्या सर्व परिवारातर्फे पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतो. हांव पयले सुवातेर गोमंतक वर्तमानपत्राक 62nd वर्धापन दिना बद्दल हांव तांकां शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. एडिटर तशेंच पत्रकार आमचे भावंडे आहा तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा पयले सुवातेर दिता. आनी गोमंतक हें वर्तमानपत्र हांव पयलींच्यान सगळे एक फेवरेट जाल्लो आहा आनी सगळे जाण मोस्ट ऑफ द गोवन्स आर टेकिंग दॅट न्यूजपेपर आनी एवरीवेर. आनी सगळ्यांक तेंचे गोश्टी जी येता सगळे कवर अप करता ते आमचे गोंयची कितें जी हें आहा घडोवणी कितें चल्ल्या ते